मंत्री म्हूण सांगून गोंय सरकाराक सरकारांतल्या मंत्र्यांक आदलो आमदार आनी हेरांक फटोवन गोंय सरकाराच्या खर्चान फाटले 12 दीस गोंयांत मजा मारपी सुनील सिंगाची फटिंगपणां उक्ताडार आयिल्ल्यान यूपीचो फट मंत्री सुनील सिंग आनी ताचे वांगडी सध्या गोंय पुलीस कादयेन आसात. गोंय पुलीस तांची बरे तरेन काळजी घेतात आसतले. गोंय प्रदेश काँग्रेसीन मात गोंय सरकार आनी सरकाराच्या सुरक्षा यंत्रणाच्या प्रामाणीकपणांचेर प्रस्न उबो केला. 12 दीस गोंयांत गोंय सरकाराच्या खुस्तार मोजा मारीसर सरकार आनी सरकारी यंत्रणा खंय न्हिदिल्ली असोय प्रस्न महिला काँग्रेस अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनोन केला. The saying goes as आ बेल मुझे मार तसली गती आयज बीजेपी सरकाराची जाल्ली आसा, CM प्रमोद सावंताची जाल्ली आसा, ताजे मिनिस्टरांची जाल्ली आसा आनी तांच्या पार्टीची पक्षाची जाल्ली आसा. Because I'm coming to that topic, but I would like to say that the safety and the security of Goa and Goans is under danger. And I say this because as the intelligence of the government has turned out to be a big zero today. If you go to see with the recent incidents which have taken place, that some persons are impersonating as a minister of UP and telling the minister from UP, sending emails from the office and coming and staying at the cost of the hard-earned money of Goans. आमचे hard-earned taxpayers money. आमचे कुस्तार 12 दीस हे फॉल्गा मारतात, येतात, खातात, पितात, पॉश बंगल्यात रावतात, PSO घेतात, चीफ गेस्ट जातात फंक्शनाक न्ही आनी सुसेगाद दे एन्जॉय एट द कॉस्ट ऑफ नॉट गव्हर्मेंट, एट द कॉस्ट ऑफ अस द टॅक्स पेयर्स, दॅट इज गोन्स. हांकां म्हाका दिसता खंय तरी दे आर इन्स्पायर्ड. द BJP इज इन्स्पायर्ड असले ते करतात पळय, तांचे कार्यकर्ता कोण मिनिस्टर म्हूण सांगून बीन येता पळय. आय थिंक दे आर इन्स्पायर्ड बाय द जुमलाज, द फेकगिरी बाय नन अदर देन द प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह. आमी सांगूं सोदता की आमकां जोक दिसता म्हणल्यार हो मनीस कोण कॉनमॅन म्हूण जावन आयिल्लो, न्हेसलो सारको मिनिस्टरा भाशेन, 4 जाणांक घेवन आयलो खंय तो, एकल्याक खंय तेणें हें घातलो, सूट घातलो आनी PA म्हूण प्रोजेक्ट केलो आनी 2 जाणांक घेवन आयलो. टोटल 4 जाणां 18 डिसेंबर खंय गोंयांत आयले आनी ईमेल आयली खंय UP मिनिस्ट्रीच्या ऑफिसान साकून डॅट दीस फेलो इज द मिनिस्टर ऑफ UP एंड इज कमींग विथ हीज ट्रूप एंड ही शूड बी टेकन केअर ऑफ म्हणून. आनी लूक एट द केअरलेसनेस, टोटल नेग्लिजन्स म्हणटा हांव CM प्रमोदाचे जावं ते गोविंद गावडेचे वो तांचे मिनिस्टरांचे. अरे बाबा, यू ऑल आर टुडे सिटींग देर. इट्स नॉट अ जोक टू बी अ CM एंड मिनिस्टर्स. तुमी इतले तुमकां सारके कोणी येयलो आनी उल्लू केले, तुमकां उल्लू बनाया. तो आयलो 12 दीस तुमचे कुस्तार खालें पिलें गेलो, तुमकां खबर ना. आनी मागीर लास्टाक तो मेळटा कित्याक तोच पबांक वता, खंय तरी पबांत वता, टायट जाता आनी सांगता कि मालूम है मैंने गोवा सरकार को उल्लू बनाया है, मैं 12 दिन आया, मिनिस्टर बन के बोला, उन लोगों ने मुझे इतना VIP ट्रीटमेंट दिया, पॉश बंगलो दिया, मुझे रहने को सुविधा की, मुझे PSO दिया, सिक्योरिटी दी, मुझे गाड़ी दी, और उतना ही नहीं, मुझे चीफ गेस्ट बना के मुझे वहाँ पे कानकोन ले गए, जहाँ पे मैंने उनको बोला कि मैं 10 कोटी सेंक्शन करूँगा. अरे ये असले एंड है म्हणून म्हाका खबर नाशिल्ले. एंड वाय आय एम सेयिंग दिस, इट्स रियली हर्टिंग. वाय आय एम सेयिंग दिस इज 10 कोटी सँक्शन करता म्हूण तो प्रकाश वेलीप ताका घेवन वता काणकोण फंक्शनाक कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या. अरे कॅन अ UP मिनिस्टर सँक्शन गोवा? इज ही अ सेंट्रल मिनिस्टर? एक सेंट्रल मिनिस्टरान तुका असले कितें उलयल्यार तुमकां समजून येवपाक जाय. तुमी 12 दीस कशे पिशे जायत रावले. आनी जेन्ना तो पबांत वता आनी सांगता मैंने उल्लू बनाया, ऐसा क्या वैसा क्या, मसाज कहाँ मिलेगा, मुझे मसाज चाहिए, मैंने ऐसे किया. मागीर त्या लोकांच्या नदरेंत आयलां आनी आतां हे म्हणटात वी वर सस्पिशियस, वी वर डाउटिंग. अरे वर यू ऑल स्लीपिंग? इफ इट वॉज अ टेररिस्ट, यू ऑल जस्ट टेल मी, इट वॉज सम टेररिस्ट कमिंग टू गोवा ऑन द प्रिटेक्स्ट, दीस सेम सरकार वूड हॅव गिवन देम दीस फॅसिलिटीज आनी दोरिल्ल्यान बॉम्ब घालून मारून गेल्ले जाल्यार वूड हॅव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आतां दिस इज अ टोटल केस ऑफ नेग्लिजन्स. आयज CM प्रमोद जावं ताजे मंत्रीगण कितें सांगूं, ताजेर कारवाई करता, ताका हें करता, ताका भितर घातला,
एरेस्ट केला आमकां डावट मारिल्लो सॉरी तुमची चूक जाल्ली आसा तुमी मानून घेवपाक जाय यू ऑल हॅव टेकन गोवन्स फॉर अ टॉस this is nobody's money this is not going from your pockets it is not going from the BJP government's pocket it is you and me people आमचे टॅक्स पेयर आमचे पयशे वो फॉल्गा मारून गेला ही एक गजाल जाली न्ही आतां दुसरी कॉमीक पयर जाल्या ती स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान खंय एकलो वता आनी सांगता खंय आपूण पर्रीकराचो नेव्यू म्हणून आपूण भाचो स्टोर किपराक सांगता खंय आय एम पर्रीकर नेव्यू म्हणून मेरा नाम है कोण कडेन अमर पर्रीकर म्हणून मग जालें पिशे जाले तुमी रोखडे BJP लिडरांचे BJP पार्टीचें नांव सांगल्यार आयज तुमकां इतलें जाल्लें आसा की डॅट यू ऑल विल सेल एनीथींग एंड गिव एनीथींग तेणे हेंचे दोळ्यान तेल घातलें तेणे खंय 19 किट्स व्हेले आनी हाव द स्टोर किपर कूड गिव इट वेर इज बाबू असगांवकर द स्पोर्ट्स मिनिस्टर वी वर एक्सपेक्टिंग सम स्टेटमेंट फ्रॉम हिम वी डिमांड दॅट बाबू शूड पे फॉर इट जस्ट इमॅजिन if he could fool the CM of Goa and the ministers and BJP what is the plight it's a sad plight for Goans today हे त्या मनशाक सारके पारकूक समजुना हे आनी गोंय कितें सांबाळटले गोंयान VIP म्हूण येवपी कोणाकय गोंय सरकार अशेच सगळे सुविधा दिता काय कितें असोय प्रश्न प्रतिमान केला ह्यान मुखार असले प्रकार घडपाक जायना म्हूण गोंय सरकारान ह्या येवपीच्या फड मंत्र्याचेर खर कारवाय करची तशेंच ताचे कडल्यान गोंय सरकारान केल्लो सगळो खर्च वसूल करचो अशी मागणी प्रतिमा कुतीनोन काँग्रेस हावजान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंतल्यान केल्या ताजेर 420 चिटींग केस घाला सेक्शन 420 लायात दुसरे म्हणटात ते ईच एंड एवरी पेनी शूड बी इनकर्ड जे ताजे तुमी सेक्युरिटी दिलो पुलीस दिलो ताका वेहिकल दिले ताका त्या वेहिकलाचे भाडे ताजे पेट्रोलाचे पयशे मागीर ताका तुमी रावपाक पॉश घर दिलें ते बंगलो कितें दिले ताजे काडात तुमी आनी कितले आमकां लस जाल्या दॅट शूड बी इनक्युर्ड आनी प्लस पनिशमेंट शूड बी कन्फायन्ड ऑन हिम ताका कितें तरी पनिशमेंट घालपाक जाय कित्याक दुसऱ्यांक कडकडो येवपाक जाय चिंतपाचें पयलें बाबा असलें आनी कितें जालें जाल्यार फकाणां जातलीं म्हणून टुडे द होल ऑफ इंडिया इज लाफींग एट अस दे आर ऑल लाफींग मोकरी जाल्ली आसा खंय तरी म्हाका दिसता BJP गव्हर्मेंटान अपॉलॉजी मागूंक जाय गोंयचे जनते कडेन सॉरी म्हणूंक जाय आमची चूक जाली आनी हेजे मुखार ही चूक जावपाना म्हणून तुमकां दिसना UP मिनिस्ट्रींतल्यान एक ईमेल येता की UP मिनिस्टर येता म्हूण गोंयान सो समवन अप टॉप ऑफिशियल टॉप लिडर BJPचे कोणी इनवॉल्व ना दिसता तुमकां सो हांव मागता प्रमोद सावंता कडेन की तूं इन्क्वायरी कर UP कडेन UP मिनिस्ट्री कडेन इन्क्वायरी कर की खंयच्या ऑफिसांतल्यान आयलां बूक दोज पीपल ऑल्सो दुसरें म्हणटा इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू इन्वेस्टिगेट whether such facilities were provided to any other people in the past by the government हेजेर एक इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी आय हॅव स्ट्रॉंग डाउट्स दॅट वरियस ऑफिस बेरर्स हांचे कशें कोणें येता आसतले म्हणल्यार हांकां कितें जाल्लें आसा BJP ऑफिसांतल्यान लेटर आयले ईमेल आयलो तें आनी मुखार फाटीं इन्क्वायरी करप ना आय डिमांड दॅट CM प्रमोद शूड टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी and should have a high level inquiry with the incidences which has led to the major breach of security in Goa.